तीन नवे क्लब जोडून गोवा प्रोफेशनल लीगाचो व्हड विस्तार जाला। प्रतिष्ठित गोवा प्रोफेशनल लीगात थेट प्रवेश मेळपा खातीर गोय फुटबॉल संघटनेन 3 आकर्षक बोली लायल्यात। देखून गोय फुटबॉलाक नवे उंचायेर व्हरपाचे उतर जीएफए अध्यक्ष डॉक्टर कायतानो फर्नांडिसान दिला। ह्या बोलीमध्ये 2 क्लबांक ओनूच्या आवृत्तीत वाटो घेवपाची संद मेळटली, जाल्यार तिसरो क्लब 2024-25 हंगामासावन लीगात वांटेकार जातलो। गोवा प्रोफेशनल लीगात वाटो घेवपाची संद पॅक्स ऑफ नागवा आणि जेनो स्पोर्ट्स क्लबान मेळयल्या। दोनूय पंगडांनी व्हडा प्रमाणात बोली करून आपली वचनबद्धताय दाखयली। नागवेच्या पॅक्सान 30 लाख रुपया आणि जेनो एससीन दत्तराज साळगावकार हांचे वांगडा दरेकी 50 लाख रुपया प्रभावी कॉर्पोरेट शुल्क दिले। घेतले की न्यू बिडिंग आमी प्रोसेस चालू केल्लो, सो आयज बीड ओपन केली। 3 आमकां क्लब जॉइन जाल्या GPLाक, पॅक्स ऑफ नागवा स्पोर्ट्स क्लब, जेनो स्पोर्ट्स क्लब, जिनो स्पोर्ट्स क्लब आणि मागीर दत्तराज राज सालगांवकर। सो 2 हेतून पॅक्स ऑफ नागवा 30 lakhs दे पेइंग, जिनो दे आर पेइंग 50 lakhs एंड दत्तराज राज सालगांवकर पेइंग 50 lakhs। सो जे आमी एश्युरन्स दिल्ले क्लबांक आनी गोंयचे फुटबॉल मोग्यांक ते आयज सक्सेस जाल्ले आसा आनी आयज बरे व्हडले गोंयचे टॉप कॉर्पोरेट हेतून फुटबॉलान जॉइन जाल्ले आसा। पॅट्स ऑफ नागवा तेंचे दे वॉज इन 3rd डिविजन आनी ते हेतून येवन GPLान येयल्ले आसा आतां आनी वी आर हॅपी एंड वॉट एवर वी हॅव कमिटेड टू गो ऑन फुटबॉल लवर, सो ते आतां दिसून येता विथइन 8 months। ऑल इंडिया जाल्ले बट तितून क्रायटेरिया आहली लोकल क्लबाशी, कोण आतां समज बॉम्बेचो क्लब येता लोकल क्लबाशी टायअप करून जाल्यारूच तांकां एंट्री आहली, ते रायट आहलो लोकल क्लबाचो तांकां घेवपाक जाय या ना ते। In the bid document it was clearly mentioned that we are taking bids but they should be tie up with a local Goan club. Yes. So we are not taking arbitrary decisions. We left it to the local Goan clubs. If they want to take a sponsor from outside Goa or they want to tie up with a team from outside Goa, they are free to do so. It is their prerogative. We are not taking any arbitrary decision to take outside teams. If the local Goan club wants to take a sponsorship from big companies who are outside companies who are in operating and running businesses in Goa like JSW, they are free to do so. With a certain percentage, that minimum percentage? Yeah, so as per the bid document, we had said that minimum 40% of players should be of Goan origin. Yeah, okay. And you have to tie up with a local Goan club. About the relegation and the promotion, that is applied for this direct? So for the direct entry team, there will be exemption from relegation for 1 year. So 1 year. So they will get to play 2 seasons in the Goa League. Okay. Minimum. So this year there is no relegation. From next year there will be relegation for them, and for Mr. Salgaonkar there will be relegation from 2025-26 season onwards. 2024-25 he will play his first year, so that year there will be no relegation, and 2025-26 season onwards there will be relegation applicable to him. पहिले सुवातेर 4 वर्सां जाली आमचे प्राइज मनी आनी ट्रॉफी क्लबांक दिवंक ना, पूण ते उतर राखले आनी आमच्या प्रेजिडेंटीन फाटल्या गेल्ल्या म्हयन्याक ते सगळें क्लियर केलां। मोर दॅन 28 lakhs ताणें आपले दिल्या। दुसरे सुवातेर ताणें पेन्जिम ऑफिस आहा तें रिनोवेशन केल्लें आसा। तिसरें ताणें म्हणलें सगळे क्लबांक आपूण एक क्लबाक 4 बॉल दितलो म्हूण, तेंवूय ताणें आयज दिल्लें आसा। आतां मारगांव ऑफिसाचें काम चालू केल्लें आसा, तें थोडे दिसांनी तें कंप्लीट जातलें। आतां एकूच ताणें सांगिल्लें आर्टिफिशियल टर्फ हो आपूण घालून दितलो, ना जाल्यार गव्हर्मेंटा लागीं घालून घेतलो म्हूण, आनी हो आतां आमचो प्रोसिजर ऑलरेडी टेंडर तें करून चालू जाल्लो आसा आनी पावसाक लागून तो आतां घालूंक मेळचो ना, पूण ऑक्टोबरांक तो आमी घालतले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।